गुड मॉर्निंग. आज आम्ही पाली मतदारसंघाच्या जिल्हा पंचायत उमेदवार जो असा त्या उमेदवाराचो प्रचाराचो नाल दवरपा लागून आमी हांगासर सगळे जमलेले आसात. आमच्या लागीं आसात आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याचप्रमाणे आमचे मंडळाचे अध्यक्ष, मंडळाचे प्रभारी, बाकीचे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आणि सगळ्या पाळी मतदारसंघातले तसेच साखळी मतदारसंघातल्या तमाम भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्ते, माता भगिनी यांचे नावेली गांवाच्या वतीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आयचे घडीक तुमकां खबर आसा गोंय राज्याचे जे सरकार चलता त्या सगळ्या घटकांक घेऊन फुडें चलतात. ताचो एक भाग म्हणून ही जिल्हा पंचायतीची निवडणुका आमकां सगळ्यांनी मेहनत करून निवडून हाडपाची पूर्ण गोंयभर सगळ्यांनी ताकद लावन आमकां भारतीय जनता पक्षाचे सगळे उमेदवार निवडून हाडपाची गरज आसा. काल सांजचो सगळ्या जाणांक मेसेज गेलो की जिल्हा पंचायतीच्या प्रचाराचो नाल आम्ही देव लक्ष्मीनारायणाच्या देवळात आज सकाळी 9 वरांचेर दवरता आणि तुम्ही असंख्य संख्येत हांगासर खूप मोठ्या प्रमाणात उपस्थित झाले. तुमच्या सगळ्यांचे हांव पयलीं मनापासून स्वागत करता. हेच दाखोवन दिता की तुमचो मोग हो भारतीय जनता पार्टीचेर आसा, तुमचो मोग हो डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आसा. आणि जशें आत्तां सांगलां, हांव चड वेळ उलोवचो ना. फुडल्या 18 दिसाच्या कार्यकाळात येता त्या 20 तारखे दिसा निवडणुका आसा आणि आमकां सगळ्या जाणांक एकूच याद दवरपाक जाय, येता त्या 20 तारखेक आमी तर मत मारतले कमळाचेर, पण ह्या फावटी म्हणटा तशें निर्विवाद बहुमत हे पूर्ण गोंयभर आमकां मेळटलें. पण रिकॉर्ड ब्रेक मतांनी आमकां पाळी मतदारसंघ जिखपाक जाय. ह्या फावटीची लीड जी आसा ही आमकां असंख्य मतांनी म्हणजे आमच्या विरोधात जो रावतलो ताका कळून चुकपाक जाय हांगासर कमळा शिवाय दुसरो पर्याय ना हो आमकां दाखोवन दिवपाक जाय. आणि ताकाच लागून आमी सगळ्यांनी हर एक तरेचो प्रयत्न, कोण व्हडलो कोण बारीक, कोण पंच कोण सरपंच म्हणून न रावता सगळ्यात पयली आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा आणि कार्यकर्ते आसा हेच देतूच सुंदरान तुमकां एक बरी मेसेज दिल्या की आपूण कॅन्डिडेट न्ही, तुम्ही सगळे जाण कॅन्डिडेट आसात आणि तीच मेसेज घेवन आमी प्रत्येकाच्या घरापर्यंत वचप हे आमच्या कडची मेसेज आसा. आणि त्या खातीर आमकां जेन्ना 22 तारखेक आमी मतपेटी कितले पडटले ते न्ही, 22 तारखेक रिजल्ट सुरू जावच्या पयलींच माराणें देव लक्ष्मीनारायणाच्या देवळात आमकां सगळ्या जाणांक सगळ्यात पयलीं माराणें जें आसा हें मारपाक जाय. आणि हीच अपेक्षा दवरून आमी केल्ली कामां, असंख्य कामां आमी मतदारसंघात म्हणजे म्हज्या घरापासून ते आतां वेगवेगळी सगळी कामां ही लोकांच्या मुखार दवरपाक जाय. फाटलो आमचो जिल्हा पंचायत सदस्य बाबगोपाळ सुर्लकर हाकाय बी बहुसंख्य मतांनी आमी सगळ्या जाणांनी निवडून हाडलेलो आमकां सगळ्या जाणांक याद आसा. आमकां सगळी कडेन वता आसतना म्हणजे त्याच पद्दतीचो आणि ताणेंय फाटल्या 5 वर्साच्या आपल्या टेन्युअरांत म्हणजे प्रत्येक गांवांत आसतले, वाड्यात आसतले वेगवेगळी कामां ताणेंय बी आपल्या टेन्युअरांत केल्ली आसा. हाज्याय फुडें आमकां सुंदरा कडल्यानूय बी तेच्या जिल्हा पंचायत निधींतल्यानूय बी वेगवेगळी उरलेली कामां करपाची आमकां संद आसा. ती संद आमी सगळे जाण घेतले. म्हाका खात्री आसा की ज्या व्हडा उमेदीत आमी सगळे जाण इतक्या मोठ्या प्रमाणात हांगासर जमल्या. फुडल्या 10-12 दिसाच्या कार्यकाळात ज्या जाग्यार प्रचाराच्या निमित्तान आमचो कॅन्डिडेट बाब सुंदर नायक वयतलो थंय असोच प्रतिसाद तुमी सगळ्या जाणांनी ताका दिवचो. आमकां सगळ्यात व्हडल्यो परत कोंकणी सभा घेवपाची गरज ना, आमकां व्हडल्यो सभा घेवपाची गरज ना. आमकां सगळ्या जाणांक जेन्ना म्हणटा की आमी कॅन्डिडेट जेन्ना म्हणटा तेन्ना प्रचार आमी उन जावन करतले. म्हणल्यार एक गजाल लक्षात घेवची सगळ्या जाणांनी, जसो शेड्यूल त्याचो ठरतलो म्हणजे प्रत्येक देवळात आसतलो, प्रत्येक गांवांत आसतलो, प्रत्येक खंयसर ज्या जाग्यार आमकां वचपाक जाय त्या जाग्यार त्या पंचायतींतलेच लोक येयले सुद्दां जाल्यार खूब जाले. आमकां ह्या पंचायतींतल्यान त्या पंचायतीन वचपाची गरज ना. आमोण्या जेन्ना वयतले तेन्ना आमोण्या पंचायतींतल्यानी सगळ्यांनी हजर रावचें. पाळयेंत आसतले पाळयेंतले सगळे कार्यकर्ते आनी हितचिंतक हे थंयसर हजर रावतले. मोठ्या प्रमाणात आमी हजर रावले. लोकांच्या घराघरांनी वचून आमकां विशय पटोवन दिवपाक जाय की आमकां जिल्हा पंचायत इलेक्शन सुद्दाा तितकेच म्हत्वाचें आसा. आमच्या मतदारसंघात परत एकदा रिकॉर्ड ब्रेक मतदान जावपाक जाय. आमी जशें म्हणटा की आमी आमच्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक 90-92% मतदान करता, बट तीच स्पिरीट आनी तोच हें आमकां ह्या इलेक्शनाक जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक दवरपाक जाय. हें इलेक्शन खंयसरूच आमी कमी म्हणून दवरचें ना. आणि हें इलेक्शन जसो पंच आनी सरपंच आपलें इलेक्शन म्हणून काम करता त्याच धर्तीचेर प्रत्येकान हें इलेक्शन हें आपलें इलेक्शन म्हणूनच काम दवरचें. गोंयभरच्या जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तात हांव तुमकां परत सांगता, फाटलेय फावटी उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचेर कमळाचोच झेंडो फडकयल्लो. ह्याय फावटी आमी परत एकदा कमळाचो झेंडो फडकयतलो. म्हाका इच्छा खात्री आसा की गोंयचे तमाम लोक हे भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान डबल इंजीन सरकार आसलेले जिल्हा पंचायतीन परत एकदा सरकार हाडून ट्रिपल इंजीन सरकार करपाचें काम हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे आणि गोंयची जनता ही करतली हेची म्हाका आस्त आसा.
मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या विश्वासात आमी जे विकसीत भारत हे स्वप्न पळयता 2047 पर्यंत तेच स्वप्न आमी विकसीत गोवा 2037 आणि त्या खातीर ग्रामीण विकास हो महत्वाचो आसा आणि जेन्ना आमी ग्रामीण विकास म्हणटा गांवांतलो विकास करपाक जिल्हा पंचायती हो खूब मोठो रोल प्ले करता आणि हो रोल प्ले करता आसतना जिल्हा पंचायती निवडणुका ही तितकीच महत्वाची आसा खंयसरूच कोणाच मदीं भेदभाव न दवरता आमी म्हणटा की व्हडलो बारीक मोठो हे कांयच भेदभाव न दवरता सुंदरान तुमकां पयल्याच आपल्या स्पिचींतल्यान म्हणजे मेसेज दिली म्हणजे एक कष्टकारी समाजातलो एक शेतकरी समाजातलो एक कामगार वर्गा पैकी आणि तसोच भारतीय जनता पार्टीचो सामान्य कार्यकर्तो म्हणजे जेणे केन्ना विचारूय करूं नासलो की ह्या जिल्हा पंचायत पदाच्या पर्यंत आपण पावतलो पण हीच मेसेज आसा की भारतीय जनता पार्टीत सामान्य कार्यकर्त्याक सुद्धा तितकेच महत्व आसा हे आज आमी दाखोवन दिता त्याच बळाचेर तुम्ही परत एकदा म्हणजे तेकाय मोठ्याच नेटान म्हणजे जशें आमी म्हणटा की दोतोरा खातीर आमी पोटतिडकीन काम करता भारतीय जनता पार्टी खातीर आमी पोटतिडकीन काम करता तितक्याच पोटतिडकीन आमी म्हणजे हांगासर सुंदर आमकां महत्वाचो ना आमकां भारतीय जनता पार्टी महत्वाची आसा आमकां कमळ हें महत्वाचें आसा हो हेतू उद्देश दवरून आमी सगळे जाण नेटात काम करतले चड मतदान घेवन आमी पाळी मतदारसंघांतल्यान विजयी जातले आणि त्याच बरोबर पुणे मतदारसंघ म्हणजे आमचो कारापूर सरवण मतदारसंघ आसात किंवा होणा मतदारसंघात आसात आमच्या हरवळ्यातले सुद्धा काही कार्यकर्ते हांगासर आसा आणि कारापूर सरवणाक लागपी कुंड्या पंचायतीतले कार्यकर्ते आसात सगळ्या जाणांनी त्यांचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्या उपरांत त्याय प्रचाराक खूब मोठ्या प्रमाणात आमी लागतले आणि पुराय आमच्या मतदारसंघातल्यान आमी बहुमतात लीड ही आमच्या सगळ्या जिल्हा पंचायतींतल्यान दिवपाक जाय आणि ते दिवपाक आमी सगळे जाण काम करतले देव लक्ष्मीनारायणाच्या कृपेत आमकां सगळ्या जाणांक म्हणजे आमी म्हणटा तशें खूब बहुमतात आमी निवडून येतले हेजी हांव इच्छा व्यक्त करता आणि म्हजी दोन उतरां सोंपयता या कार्यक्रमाक तुमच्या हांव सगळ्यांचें स्वागत करता आमच्या मदीं आसात आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी आमचे बाकीचे प्रभारी गोपाळ सुर्ला आमी सगळ्यांनी जोरदार तयारी जाल्लीच आसा म्हाका दिसता ह्या फावटी आमकां जो फाटलो रेकॉर्ड आसा गोपाळ सुर्लाकारान केलो तो रेकॉर्ड आमीच आमचो रेकॉर्ड ब्रेक करपाची गरज आसा आणि आमी 6,000 मतांच्या वयर आमी ह्या फावटी जिखपाक जाय अशें म्हाका दिसता आणि आयज आमी हांगा जर पळयलें जाल्यार हितून मातूय दुबाव ना की आमी 100% 7,000 मतांच्या मताधिक्यान जिखतले. तुम्ही पळयतात GNH.